दिवचल पालिकेक सरकारान दिल्लें खाशेलें अनुदान पालिकेन रस्त्याच्या रुंदीकरणा खातीर कित्याक वापरलें हें काम पीडब्ल्यूडीचें तरीकय पालिका करता। हाचोच अर्थ पालिका मंडळ आपली बोल्सां भरपाचो प्रयत्न करता। डिचोली बचाव अभियानाचो अध्यक्ष आनी दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान आरोप केला। पळयात ताचें म्हणणें। बऱ्याच दिसांनी डिचोली अभियानाचो अध्यक्ष आणि आदलो आमदार नरेश सावळ पत्रकारां मुखार आयलो। तोवूय दिवचलचे नगरपालिकेक एक्सपोज करपाक। तो म्हणटा दिवचलच्या हायवेचे रुंदीकरण पीडब्ल्यूडीन करचे बदला नगरपालिका करता। पालिकेक खाशेलो ग्रांट फावो जाला, पूण पालिकेन त्याचो गैरवापर चलयला। नरेश सावळ म्हणटा, पळयात। आमचो जो स्टेट हायवे आसा जो वाळशी टू बिचोली तुम्ही सगळ्यांनी पळयले आसतलें की त्याच्या रस्त्याचे रुंदीकरण चल्लां आणि त्याच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणानंतर त्याचे ब्युटिफिकेशन आसतलें। आयज म्हाकाय पयलीं खबर नासली, जेन्ना हांवें खबर काडली त्या वेळाचेर म्हाका कळ्ळें की हे रोड वायडनिंग जे आसा ते म्युनिसिपालिटी करता। आमी पळयला की सबंद देशान तो नॅशनल हायवे आसूं किंवा स्टेट हायवे आसूं हेचे रुंदीकरण सरकार करता पीडब्ल्यूडीच्या माध्यमांतल्यान। तशेंच आयज गोंय राज्यान सुद्धा रस्त्याची रुंदीकरणां बरीच चल्लेली आसा स्टेट हायवेची। तेचे रुंदीकरण कोण करता? सरकार करता, पीडब्ल्यूडी करता। पूण पयले फावटी आमकां अशें पळोवपाक मेळटा दिवचलेन की म्युनिसिपालिटी स्टेट हायवेचे रुंदीकरण करता। आता खबर काडल्या नंतर अशें कळ्ळें की सरकारान म्युनिसिपालिटीक स्पेशल ग्रांट म्हणून दिल्या। स्पेशल ग्रांट म्हणून दिल्या। आता म्युनिसिपालिटीक जेन्ना स्पेशल ग्रांट येता त्या वेळाचेर म्युनिसिपालिटीन अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट तयार करपाक जाय की त्या प्रोजेक्टांतल्यान आपणाक रेव्हेन्यू तयार जातलो, रेव्हेन्यू येतलो। आता त्या रस्त्यांतल्यान कितें फायदो, कोणाक फायदो? म्युनिसिपालिटीक तर काय फायदो, काय रेव्हेन्यू येवचो ना, म्युनिसिपालिटीक काय फायदो ना। आता कोणाक फायदो आसतलो? कावन्सिलरांक फायदो आसतलो भितर? कदाचित कावन्सिलरांक फायदो आसूंक शकता। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।